गोंयांत प्रवेश करप्यां खातीर राज्य सरकारान नवी प्रमाण प्रक्रिया तयार केल्या. जे कोण गोंयांत येता तांकां जर कोरोनाची चांचणी करून घेवपाची नासत तर तांच्या खातीर 14 दीस घरांत क्वॉरंटायन जावप सक्तीचें आसतलें. थळावे नगरसेवक, पंच, पंचायत सचीव हांचे कडेन घरांत क्वॉरंटायन जावप्यांचेर नदर दवरपाची जबाबदारी सोपयल्या, अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. मंगळारा सांजमेरेन राज्य सरकार नवी प्रमाण प्रक्रिया लागू करतले. रेल्वे स्टेशनां, विमानतळ आनी चॅकपोस्टार थर्मल स्कॅनर बसयतले. थर्मल गना बदला आतां थर्मल स्कॅनर वापरतले म्हूण मुखेलमंत्र्यान सांगलां. गोंयांत आशिल्ल्या 263 कोरोना दुयेंती मदल्या फकत 19 दुयेंतींचेर वैजकी उपचार चल्ल्यात. हेर दुयेंतींक कोरोनाचो संसर्ग आसा पूण दुयेंसाची कसलीच लक्षणां ना. तशेंच एक्काय दुयेंतीक आतां मेरेन व्हेंटिलेटर लागिल्लो ना अशें मुखेलमंत्र्यान स्पश्ट सांगलां. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट.